नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। कर्नाटकातले चोरया रेवेचेर चल्ल्यात गोंयची बांदकामां। टीम प्रुडंटाक चोरला चेक नाक्यार मध्यानराती मेळ्ळे 150 ट्रक। पुलीस आरटीओचे दोळ्यां फुडें कर्मा। एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। बफर झोनाचेर एक्सपर्ट अप्रेजल समितीचो अहवाल ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत पर्यावरण दाखले रद्द करपाचेर मिनेर लीज धारकांची बाजू आयकले उपरांत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय। जम्मूत सांबा वाठारांत लष्कराचो कॅम्प आनी पुलीस स्टेशनाचेर आकांतवाद्यांचो हल्लो। 5 जवान पुलीस धरून 12 जाणांक मरण, दोगा आकांतवाद्यांक मारले। यूपीए लागली लोकसभा वेंचणुकेचे तयारेक। केंद्र सरकारान नेमलो 7वो वेतन आयोग। 2 वर्सांत रिपोर्ट। आयोगाच्यो शिफारशी जानेर 2016 चालीक। खबरो विस्तारान। गोंयांत रेंव काडपाक बंदी घाली तरी कर्नाटकातले चोरयां आयिल्ल्या रेवेचेर सध्या गोंयचो बांदकाम वेवसाय चल्ला। हे सगळे गोंयचे पुलीस आनी आरटीओच्या दोळ्यां मुखार राती मध्यानराती चलता। प्रवासी येरादारी राती उणें जाली की रेल्वेची येरादारी सुरू जाता। 150 ट्रक येवन केरी चोरला चेक नाक्यार 8 वरां रावतात आनी एक करून मध्यानराती भितर सरतात। हे फावट प्रुडंटाचे कॅमेरे पळोवन तांकां अधिकाऱ्यांनी नाक्या वयल्यान आयिल्ले वटयां परते धाडले। टीम प्रुडंटाचो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। चोरला घाटांतल्यान गोंयांत चोरयां रेंव येता अश्यो कागाळी थळाव्यां कडल्यान येताल्यो। ताचे वयल्यान प्रुडंटाच्या टिमीन चोरला घाटार वचून खरें खोटें सोदपाचें थारायलें। वेळ रातची 12 जावन 45 मिनटां। राती 1:15 प्रुडंटाची टीम हणजुणें धरणा लागसार पावली। पळयत जाल्यार सुमार 60 ट्रक रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ले। ट्रकांनी रेंव भरिल्ली। ट्रक टोल नाको आनी आरटीओ पोस्टाचे फक्त 150 ते 200 मिटराचेर गोंयच्या शिमेत आशिल्ले। आमची टीम उपरांत ह्या ट्रका मेरेन पावली। ट्रक गोंया वटेन तोंड करून राविल्ले। कर्नाटक आनी गोंयांत रेजिस्टर जाल्ले हे पळयात रेवेन भरिल्ले ट्रक। आतां हे काळखांत पुलिसांचें कितें चल्लां पळयात। मध्यानराती 1 वरांचेर थंय पुलिसांची जीप आयली। पुलिसांनी आमच्या रिपोर्टराक प्रस्न विचारपाक सुरवात केली। रेवेंची येरादारी जाता काय ना तें पळोवंक आयला अशी जाप तांकां दिल्या उपरांत ते आयिल्ले तशे परत गेले। प्रुडंटाची टीम सुवातेर आसा हाचो वास तांकां लागलो। वेळ सकाळची 6:15 फांतोडेर सवासक पुलीस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसाय थंय आयलो, मात ताणें कांयच केलें ना। तो फक्त रावंड मारून परत गेलो। तो मेरेन ट्रक थंयच आशिल्ले। ते प्रुडंटाक वता काय म्हूण पळयतात, प्रुडंट तांकां भितर सरता काय म्हूण पळयता। अशें रातभर चलिल्लें आनी हे सगळे पुलीस पयसुल्ल्यान पळयताले। वेळ सकाळची 6:30 सकाळी 6:30 म्हळ्यार रेवेचे सुमार 150 ट्रक थंय लायनीक लागले। सगळे रेवेचे। तांचे सयत कांय भाज्जेचे आनी हेर माल हाडपी ट्रक आशिल्ले। ताका लागून येरादारी आडकली। म्हणजे नित्याक दर रातयां इतली रेंव गोंयांत येता हाचो अतमास कळपाक बरो। वेळ सकाळची 8 वरां। सकाळ मेरेन प्रुडंटाची टीम नाक्यावयल्यान हल्ली ना। निमणे 8 वरांचेर आरटीओ आनी पुलिसांनी ट्रकांक परत धाडले आनी ते कर्नाटका वटेन गेले। 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांनी चेक नाक्यार गोंयचे शिमेत आयिल्ले रेवेचे ट्रक कांयच करिनासतना परत सोडले। ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान तांकां सोडले अशें पुलीस सांगपाक लागले। तो मेरेन पुलीस आनी आरटीओ अधिकाऱ्यां मदीं परिस्थितीचेर संभाशण चालूच आशिल्लें। 10 ट्रक मात थंयच राविल्ले। हेर सगळे परत गेले। आमच्या टिमीन कांय ट्रकवाल्यांक हाचेर विचारलें। ते म्हणटात पुलिसांक दर ट्रिपी फाटल्यान सादारण 400 आनी टिपराक 500 रुपया फारीक करतात आनी गोंयांत येतात। ही रेंव कर्नाटकांतले रामनगर वा खानापूरच्यान हाडटात। अनमोड घाटार ट्रक सोडिनात म्हूण चोल्ला वटयां येतात। ट्रकवालो आमच्या रिपोर्टरा बरोबर उलयतालो। आयकयात तो गोंयच्या आरटीओ आनी पुलिसांचेर कितें सांगता तो। आतां खंय वचपाक मालो गोंयांत सगळे मडगांव कोणे मडगांव आहाय, कोणे फोंडे आहाय, कोणे पणजे आहाय, सगळे म्हापशें आसतले।
कशी वयता रे रे आतां थिंग 7,000 पडटाय थंय 7.5 गोंयान कितल्यांक पडटाली 22,000 मागीर एंट्री 1,500-2,000 रुपया एंट्री. हांगा कितले घेतात RTO आनी आमचें नांव हिंगा हेजेर रिकॉर्ड करी थिंगा बेस्ट भिवो नाका तूं हे म्हाजी बॅटरी डावन हा ना रिकॉर्ड बेस्ट मागीर हिंगा 400 रुपया घेताय ते व्हडले कडेन 500 घेताय. रातचे अशें न्हू अशें सोडी मर दिसाळ सोडी मर पयशे आतां येवंक जाले तुमी खरें मिटींग आसली न्हू पयला तरी जाल्ले 500 लोक बोललो कित्याक मिटींग आसली हेच्या बद्दल ते सोडपाचें ना ते काय पोलिसां वांगडा पोलीस आवडा ना पोलीस मागीर येयल्ले मिटींग कोण वांगडा हय सगळे पात्रांवले ते सगळे हांगा गाडी हा सर हॅलो ना 20-25 गाडी हांगा आता सगळे 100 गाड्या असल्या सगळे वर झाला आता सोडतल तो आता सोडतल म्हणता. प्रुडंटान हाचेर RTO चॅक नाक्यार आशिल्ल्या अधिकाऱ्याक विचारले. तो म्हणटा ट्रक आमच्या हद्दींत येना आमी कांयच करूंक शकना ताका लागून तांकां परत वच म्हूण सांगलें. रेवेचे ट्रक हा पळय ते आतां अटॅच करचे ना ते म्हणजे ऑफेन्स केला न्ही ऑलरेडी ते गोंयांत येयले तशें न्हू खंय धाडूं शकता परत ते ऑलरेडी गोवान पावले न्हू ते पूण तुमी कोणाक इन्फॉर्म करप मागीर ते RTO SP म्हणजे DYSP नाजाल्यार PI करप न्ही सो तांच्यांनी कांय एक्शन घेवप तांचे आनी मागीर मायंड डिपार्टमेंट सो आतां कितें आतां ते तांकां धाडले तुमी आमी तांकां परत वचोंक म्हणून धाडले गोंयच्या जावन न्हू हां तुमी थोडे कर्नाटकाचे आहा न्ही कशें धाडूंक मेळटा परत PI बी कांय खावना आतां तेंचे वचपाचें रिटर्न वच म्हणून सांगलें हय अशें डेली येताले कितें ते आमी केन्ना सोडपाक तुमी सोडूंक ना आसले तरी ते कोण तरी सोडटा म्हणून येयले आसतले कोण तरी सोडटा म्हणून येयले आसतले न्ही ते आतां तुमी तांकां रिटर्न वचना मागीर तुमी गेल्यार आनी कोण तरी येता तांकां सोडटले एक वेळ तशें जालां आसतलें. ओके सो आतां सगळे PIचे PIक इन्फॉर्म करूंक ना ते हां PI कोण येयल्लो म्हणून खबर गाडी गाडी हां ते प्रुडंटाच्या रिपोर्टरान पुलीस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसायाक फोन केलो. ट्रक टोल नाक्या भायर आशिल्ले. जो मेरेन ते टोल नाको हुंपना तो मेरेन कारवाय करूंक शकना अशें ताणें फोनार सांगलें. RTOन त्या विशीं खंय ताका तो मेरेन कांयच सांगूंक नाशिल्लें. उपरांत वाळपयचो पुलीस निरीक्षक रमेश गांवकाराक फोन केलो. तोय पुलीस उपाधीक्षकाचीच उतरां उलयतालो. ताणें सगळे RTOचेर धुकल्ले. ह्या पुराय प्रकारांतल्यान कांय गंभीर प्रस्न उप्रासल्यात. ते म्हळ्यार कर्नाटकांतल्यान चोरया रेंवेची येरादारी. पुराय देशांत रेंवेचेर बंदी. कर्नाटकांतल्यान रेंव कशी येता. गोंयांत मध्यानराती चोरयांत जाता रेंवेची येरादारी. पुलीस RTO अधिकाऱ्यांचे दोळ्यां फुडें चल्ल्या येरादारी. कांय पुलीस RTO अधिकाऱ्यांचे ट्रक रेंवेची येरादारी करतात. प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशना वेळार ट्रक आशिल्ले गोंयचे शिमेत तरीकूय सोडले. 150 ट्रक राती गोंयच्या शिमेत आयले आनी प्रुडंटाक पळोवन परत कर्नाटकांत कित्याक गेले. RTO पुलीस अधिकाऱ्यांनी पळयले पूण कारवाय कांयच ना. पुलीस धुकलता RTOचेर, RTO धुकलता पुलिसांचेर. पुलिसांनी वा RTOनी कितें करूं येतालें ताचोय अभ्यास प्रुडंटान केलो. रेंवेच्या ट्रकाचें कितें करूं येतालें. मायनर मिनरल कायद्या खाला ह्या ट्रकवाल्यां आड कारवाय करूं येताली. RTOन ट्रकां विशीं पुलिसांक कळीत करूंक जाय आशिल्लें. पुलीस जाय जाल्यार ट्रक जप्त करूंक शकताले. पुलिसांनी खण खात्याक कळीत करूंक जाय आशिल्लें. खण खातें ट्रकवाल्याचेर कारवाय करूंक शकतालें. ट्रकवाल्याक दरेकीक कमीत कमी 25,000ची फायन पडपाची.
खरें म्हळ्यार हायकोर्टान रेंवेचेर कारवाये विशीं ह्यो सगळ्यो गजाली खण खातें आनी पुलिसांक स्पश्ट करून दिल्यात. हायकोर्टाची हे गजालीचेर नजरे आसा. तरीकय माजर दोळे धांपून दूद पिता. तसलो कारबार हो मध्यानराती नित्याक चोर्ला चलता. ट्रक गोंयांत येनाशिल्ले जाल्यार थंय कितें गोंयचो चेक नाको कसो दिसता तें पळोवंक आयिल्ले? तेंय बी रेंव भरून? 8 वरां कोणाची वाट पळयताले? प्रुडंटाचे टिमीन थंयच्यान वचपाची? पुलीस आनी RTO कोणाक पिशे करतात? प्रुडंटाचे स्टिंग ऑपरेशनाचेर आतां जाप कोण दितलो? गोंय बफर झोनाचेर एक्सपर्ट अप्रेजल समितीचो अहवाल ऑक्टोबराच्या दुसऱ्या सप्तकांत सादर जातलो अशें केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयान सुप्रीम कोर्टाक बिरेस्तारा सांगलें. ISM धनबाद गोंयांत खणीची कितली क्षमता आसा ताचो अभ्यास करता. राष्ट्रीय अभयारण्य मंडळा कडल्यान मान्यताये बगर बफर झोनाच्या 10 किलोमीटर वाठारांत मायनिंग जावंक फावना अशें MOEFन सांगलें. पर्यावरण दाखले रद्द करपाचेर मिनेर आनी लीज धारकाची बाजू आयकले उपरांत सुप्रीम कोर्टान निर्णय घेतले. गोयच्या मायनिंग केसीचेर MOEFचो सुप्रीम कोर्टान आर्ग्युमेंट बिरेस्तारा सोंपलो. केंद्रीय खण मंत्रालयान आर्ग्युमेंटाक सुरवात केली. MOEFन घातलो आर्ग्युमेंट. गोंय बफर झोनाचेर एक्सपर्ट अप्रेजल समितीचो अहवाल ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या सप्तकांत. ISM धनबाद गोंयांत खणींची कितली क्षमता आसा ताचो करता अभ्यास. मीन काडपाचेर मर्यादा घालपाचो विचार. रेग्युलेटर नेमपाचो विचार. राष्ट्रीय अभयारण्य मंडळा कडल्यान मान्यताये बगर बफर झोनाच्या 10 किलोमीटर वाठारांत मायनिंग जावंक फावना. पर्यावरणीय दाखले रद्द करपाचेर मिनेर आनी लीज धारकांची बाजू आयकले उपरांत सुप्रीम कोर्ट निर्णय घेतले. सुप्रीम कोर्टान गोंयच्यो खणी कर्नाटकावरी अ, ब, क आनी ड अशा 4 गटांनी विभाजीत केल्या. ही सुनावणी बिरेस्तारा सोंपली ना जाल्यार ऑक्टोबराच्या 1 आनी 3 तारखेकय चालू उरतली. तेन्नाच हे केसीचो निकाल लावपाचेर सुप्रीम कोर्टाचो विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.